पदम् अभयं येन गिरिपूजेयं विहितं केन पूतनिका सा निहता येन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणवर्ततनु दळनं येन गिरिपूजेयं विहितं येन यमलार्जुनतरुम् उदकळीयेन गिरिपूजेयं विहितं केन वत्सबकासुर हननं येन गिरिपूजेयं विहितं केन व्योमाघासुर मरणं येन गिरिपूजेयं विहितं केन कालियागमनं कलितं येन गिरिपूजेयं विहितं केन खरप्रलम्बक शमनं येन गिरिपूजेयं विहितं केन दवयुगमं परिपीतं येन गिरिपूजेयं विहितं केन त्रस्यति कंसा सततं येन गिरिपूजेयं विहितं केन तृणवर्ततनु दळनं येन गिरिपूजेयं विहितं येन यमलार्जुनतरुम् उदकळीयेन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गिरिपूजेयं विहितं केन हरे कृष्ण श्रीलजीव गोस्वामी पाद हांणी भारी सुंदर भजन गिरिपूजेयं हे गोपाल चंपू पुस्तकांतून रचन केलेलें आसा. हे भजन म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ गोपिका स्त्रिया प्रश्न नेमगिताची आणि ताजी उत्तर रुपारी ಸ್ವಲ್ಪ गोपिका स्त्रिया कृष्णाले वृंदावन लीलेचे वर्णन करून गुणगान करताची. त्या निमगिताची हे गिरी गोवर्धनाले पूजेची व्यवस्था कोण केले बा? त्यान ಸ್ವಲ್ಪ म्हणताची कोण गोतस्वे
कोणें आमिल्ले मनान तुला भंय आशिल्ले ते इंद्रदेवा विशय ते कोण नाश केले पळय आनी पुतनाक मारून तिगेलो उद्धार केले ताणेच ह्या वेवस्थाचे आयोजन केलेलें आसा म्हणटाची. मुखार निमगेताची कोण बा हे गिरीब गोवर्धन पर्वताच्या पास पूज करची वेवस्था केले कोण गो तसवे कोणे तृणावर्त तसले राक्षसा मान केले यमलार्जुन तसले भव्य रुकाक उद्धार केले आनी वत्सबकासूर व्योमाघासूर कालिया आनी खर प्रलंबक तसले व्हड राक्षस इत्यादी जनांक मारनू घाल्लेले पळय ताणेच ह्या वेवस्था केला गोवर्धन पुजेचे म्हूण. अर्थात आमी कृष्ण परमात्मानाची वृंदावनेश्वरानाची हे वेवस्था केलेले आसा म्हणून गोपिका स्त्रिया सांगताची. मुखार निमगिता त्यांनी हे वनाचे दावाग्नी जे लागील आसा ते कोण बा गिळून सोडलेले म्हणून तांणी सांगताची गोपिका स्त्रिया कोण गो तसवे कोणे कंसाक सदैव मनान तूं भंय निर्माण केलेलें आसा आनी ताका मान घालेलें आसा. अर्थात कृष्ण परमात्मानाची हे पुरा वेवस्था केलेलें आसा गोवर्धनाचे पूज करची वेवस्था आयोजन केलेलें आसा म्हणून तांणी देवाले किर्तीचे गान करता आसाचे. हरे कृष्ण.